नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. लोकसभेच्या विधानसभेच्या पोटवेंचणुकांचो जाहीर प्रचार थंड. आता मंगळारा मतदानाची लगबग. स्पेशल स्क्वॉड आणि सुरक्षे खातीर फोर्स तयार. संवेदनशील मतदारसंघांचेर नजर. पयसो सोऱ्याचेर नजर. प्रचाराचेर मुख्यमंत्री सातिस्फेत. उत्तर आणि दक्षिण गोंय लोकसभा आणि तीनूय विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुकेक बीजेपीच जिखतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विश्वास. मोगोनी बीजेपी 2024 गोंयांत सोंपतली. मोगोक सोंपोवंक सोदपी गडकरी मायनिंग इश्यूंतल्यान कित्याक कडेक सरलो? सुदिनाचो प्रस्न. मोगोन फोंड्यां काडली पदयात्रा. काँग्रेसीक बहुमत मेळ्ळ्यार राहुल गांधी प्रधानमंत्री. आघाडीक बहुमत मेळ्ळ्यार घटक पक्ष थारायतले. काँग्रेसीचो फुडारी आनंद शर्माचे गोंयांत वक्तव्य. मोदी सरकाराचेर जेट स्कॅमाचो आरोप. इस्टर एग्स, इस्टर बनीज. संवसाराबरोबर गोंयच्या क्रिस्तांवांनी मोठी उमेद. भक्तिभावान मनयलो इस्टर संडे. इस्टराची परबी. श्रीलंकेत इस्टराच्या दिसा इगर्जी आनी हॉटेलांनी दहशतवादी हल्ले. स्फोटांनी 200 वयर गेले. 500 जखमी. हल्ल्याची जबाबदारी अजून कोणेच घेतिल्ली ना. गोंयांत सेक्युरिटी अलर्ट. मतदानाक 2 दीस आसतना लोकसभेचो तिसरो पावणो आनी विधानसभेच्या वेंचणुकांचो जाहीर प्रचार थंड. आता उमेदवारांचो संपर्क घरादारांनी. आता मंगळारच्या मतदानाची लगबग. वेंचणुकेचे सेक्युरिटीक 5000 पुलीस ड्युटेर. ते भायर BSF आनी केरळ आर्म्ड फोर्साच्यो 6 कंपन्यो. संवेदनशील मतदार केंद्रांचेर चड नजर. उत्तरेत 5, दक्षिणेत 21 केंद्रां संवेदनशील. बाधा जावपा सारकी उत्तरेत 14 आनी दक्षिणेत 5 मतदार केंद्रां आसात. आता मेरेन 5.5 कोटींचो सोरो धरला. स्पेशल स्क्वॉडाची पयसो आनी सोऱ्याचेरूय नदर. We had received 54 MCC complaints in CO office, out of which 36 are disposed and 18 are pending at various level. Complaint monitoring, that we have received letters, email, etc. from ECI and other sources, total 151. Disposal is 107 and 44 are pending. Now I request our IGP Sahab to give you details on our security arrangements. And we are deploying around 5,000 police personnel, out of which 1,000 people are from Central Armed Police Forces. The Border Security Force is there, CRPF is there, and 7 companies of Kerala State Armed Police has also been provided. Like our India Reserve Battalion has gone to other states. So we have got 12 companies of outside force. So deployment at every polling station according to the scale of the polling stations will be made. If there is a 1 polling station in a polling premises, there is a scale specified by the Election Commission. In addition to that, there will be circle police officers, zonal police officers, QRTs will be taking the route. So I would conclude that a number of confidence building measures have been taken, and we are absolutely confident that polling will be peaceful, and we will ensure that polling is peaceful. During these cases, in which 222 cases in which some liquor was seized, the total quantity was 68,028 litre, 68,68024 litre, out of which IMFL is 66,002 litre, 66002. Beer is 1,215 and country liquor is 811 litre. So total value was 5.59 crore. 5.59 crore. हे वेंचणुकेत 2 लोकसभा आणि 3 पोटवेंचणुकी मिळून 5 सुवातींनी बीजेपी जिखतली म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दावो केला. उत्तरेतल्या उमेदवारान खंय सगळे पंचायत वाठार कव्हर केले. सगळ्या मतदारसंघांनी प्रचार सभा जाल्यो. इतलो प्रचार आनी खंयच्या पक्षांनी केलो सो आपल्याक दिसना म्हूण CM सांगता. दक्षिणेतूय जाला तो प्रचार पळयल्यार बीजेपीचो सीट क्लियर म्हूण CM सांगता. लोकसभेच्या 3ऱ्या पावण्यावेल्या वेंचणुकेक जाहीर प्रचार सोंपयतना मुख्यमंत्र्याचो मिडिया मुखार दावो. आमी 3 फेजींनी प्रचार करून आयज सांजचो 5 आमचो प्रचार सोंपता.
गोंयांत असलेले 2 लोकसभेचे सीट आणि आताच्या ह्या फेजीत असलेले 3 विधानसभेचे सीट. आमकां 100% खात्री आसा की ज्या पद्दतीत आमी प्रचार केला त्या पद्दतीत आमकां यश हे निश्चितच आसा. आनी गोंयांत हें केल्लें काम आमी कार्यकर्त्यांच्या समोर दवरलें, कार्यकर्त्यांनी तें लोकां समोर पावयलें. लास्ट फेजींतल्यान ज्यो जाहीर सभा जाल्यो, ज्यो पुराय मॅक्झिमम मतदारसंघांनी, हांव सगळ्या म्हणना तरी मॅक्झिमम मतदारसंघांनी जाहीर सभा घेवपाचें काम आमी केलें आनी त्या निमित्तान सगळी कडेन आमी पावले. म्हाका दिसना की आमच्या इतको बाकी खंयच्याच पार्टीचो प्रचार जाला सो म्हाका दिसना. आनी नवीन जशें आमी म्हणटात जर नवो भारत घडोवपाचो आसत जाल्यार ते एकटे दुसऱ्या मोदीचें काम नासून सगळ्या लोकांचे, प्रेस मिडियाचे, सगळ्यांचे म्हणजे 130 करोड जनतेचें हें काम आसा. आनी नक्कीच आमी 72 वर्सां उपरांत जेन्ना पंतप्रधान स्वप्न दाखयता की नवो भारत घडपाक जाय, तो नवो भारत घडोवपा खातीर ह्या फावटीची निवडणुका ही खूब म्हत्वाची आशिल्ली आनी नक्कीच पुराय देशभरांतल्यान हेका खूब मोठो रिस्पॉन्स मेळटा. गोंयांतले मतदार हे सुज्ञ आसात आनी तांच्यांनी परत एकदां हे दोनूय सीट हे पंतप्रधान मोदीजी खातीर आनी आमी हे फावटीचें मत मागता आसतना सुद्दां देशा खातीर भारतीय जनता पार्टीक मत हो कन्सेप्ट लोकां समोर मांडलो. पयलेच फावटी हो कन्सेप्टूय लोकांक लायक जाल्लो आसा आनी नक्कीच गोंयांतली सगळी जनता ही भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या मताधिक्यान मत दितले. मोगो सोंपोवपाची भाशा करपी बीजेपी 2024 गोंयांत आसची ना. मोगोचो फुडारी आदलो उपमुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकाराची बीजेपीक डेडलायन. गडकरी गोंयांत येवन मोगोक सोंपोवपाची भाशा करपाक पावलो, मात मायनिंगाचे इश्यूंतल्यान ताणें आंग कित्याक काडलें तें तो गोंयकारांक कित्याक सांगिना काय म्हूण सुदिनाचो प्रस्न. शिरोड्या जाहीर सभेत सुदिनान गडकरीच्या भाशणाचो परत पंचनामा केलो. मोगोन फोंड्या पदयात्राय काडली. त्या बाबूक आमी आपलो नीच म्हणून काढलो. बाबूची अक्कलच तितली. पक्षाक विकल्यानंतर जे पळय तू पक्षांतल्यान गेलो आणि सुदीन ढवळीकाराक दोष दिता. सुदीन ढवळीकाराक आमी पळयल्लो आसा. हे जे सरकार आसा ते पडटलेच. शिरोड्याचो आमचो कॅन्डिडेट शुवर येता, म्हापशाचो कॅन्डिडेट शुवर येता आणि मांद्राचो शुवर येतलो. हे 3 समजा जर कॅन्डिडेट समजा आमचे आयले जाल्यार सरकार निश्चित बदलतले. मायनिंग चालू जातले, दुसरे सरकार येतली आणि तेही बी कितें लेजिस्लेटिव्ह, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि बाकीचे विषय घेऊन मायनिंग फुडें वतले. हे तुवें सांगपाचें आमकां करत ना, आमी जाणा तें. आनी हेच नितीनजी गडकरी 1 वर्स पयलीं करतालो, ताजो पांय कोणी ओडलो. नितीनजी गडकरीन हे येवन गोंयांक सांगपाक जाय आशिल्लें ढवळीकार भावांक काबार करता हे सांगलें. पूण त्या वाट्यार जर ताणें मायनिंगेचेर आपूण काम करतालो, आपलो पांय कोणी तरी फाटल्यान ओडलो हे जर सांगिल्लें जाल्यार लोक ताका मानताले आशिल्ले. पूण ताणें तें केलें ना. आमचे भितर लावपाचो प्रयत्न केलो. आमी भिना. राम लक्ष्मण जोडी केन्नाच भिवंक शकना हांव सांगता. आनी आमी जे काम करपाक आयल्या ते गरीब लोकांचें काम करपाक आयल्या आनी तें काम करत आमी मुखार वतले. आनी लोकांचो जो पर्यंत पाठिंबा आमकां आसा कोण आमकां हद्दपारूय करूं शकना. हद्दपार जातले तुमी गोंयच्यान. 2024 पर्यंत तुमची परिस्थिती तुमीच पळया. आमी करपाची गरज ना. मजगतीं मगोन आयतारा दनपारां फोंड्या वारखाण्या मारुती देवळाकडच्यान तिस्कार आगियार मैदाना मेरेन पदयात्रा काडली. त्यानंतर आमकां दिल्लीक आपयले. माननीय आमचे मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा ढवळीकार फाटल्यान बाकार बशिल्लो. हय जाल्यार हांव फाटल्यान बाकार बसता. फाटल्या बाकारूच बसून आज पर्यंत इतले वयर पावला. आनी हांवें पळोवन धाडला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंवा तांचे जे लिडर आसा नितीनजी गडकरी किंवा अमित शहाजी हे म्हजे कडेन इन रायटींग आसा. हांवें जे कितें बरोवन धाडला ते तांणी मुखार व्हरचे आनी गोंयचे मायनिंग चालू करचे. कारण आमकां तुमचे बरोबर झगडपाची आवश्यकता ना. पक्षान 4 मतदारसंघात फोंडा 4 तालुक्यात 4 मतदारसंघात ताजे खातीर की जनजागृती करपाक की लोकां पर्यंत मॅसेज पावपाक जाय की हे सरकार लोकां विरोधी आसा, दुसरे पक्ष विरोधी आसा, वन मॅन शो करपाक सोदता. ताजे खातीर फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
हे सरकार सगळ्यांक बरोबर घेवन वता ते मात सुद्धा हांगा थंय वा थंयच्याय समाजा आड वता अशें दिसत जाल्यार सरकारांतल्यान पयलो भायर सरपी हांव आसतलो. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाची बीजेपीचे प्रचार सभेत सरकारांतल्यान भायर सरपाची भाशा. मडगांव एनडीएचे हे प्रचार सभेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काँग्रेसीचेर उलयलो. सभेक बीजेपीचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आशिल्लो. एक जाणटेली बायल 75-80 वर्सांची तिने घट्ट कोणाक मिठी मारल्या राहुल गांधी आणि वयर कितें बरयलां आमी एन्युअली प्रत्येक गरीब कुटुंबाक 72,000 रुपया दितले गरीबांक. आयज पर्यंत काँग्रेसीन 72 पैसे सुद्धा दिवंक ना आणि कदापि हांकां दिवंक शक्य जालें ना. गाडी हल्ली जाल्यार हांव पयलो हे सरकारांतलो भायर सरपाक आसतलो हें हांव तुमकां सगळे गजाल सांगता. खंयी जर अशें जालें की बाबा हें आयकना एक खंयच्या कम्युनिटीचेर अगेन्स्ट वता आमी हे सरकारान एक मिनीट पसून रावचे ना. पूण ताजे पयलीं हे सरकारान सगळ्या समाजाक बरोबर घेवन गेला हे एक्सेप्ट तुम्ही करूंक जाय. आमी ही पार्टी सगळ्यांचे विचार मुखार घेवन वचपी म्हणून आमी ह्या पार्टी भितर आयले. पण ही ढवळीकरान भाव ही फॅमिली दुसऱ्यांचे विचार आयकून घेवप ना. अरे त्याने ते मामलेदारान लो मामले आपले कितें बरे विचार घातलेले ताका दोल्लान भायर काडलो. समतो शर्ट पॅन्ट सगळें ते कितें बॅग घेवन भायर गुंडा घातले. म्हाजे आनी विचार खंय आयकतलो आमी तरी हो म्हणलें म्हाजे कितें करी तें सांगपाक त्या भावाक कसोच काडपाक तयार ना. फुडलो विचार गेले आनी एकट्या हाडपाचें आनी म्हाजी कशी मारपाची ती मारप म्हणून कारण हांव मातसो हालतो पूण तेका कळ्ळो हो डोळी कर. आनी तो एकूच लोकांचो आवंडो म्हाका दिसता. नॅशनल इलेक्शन जाल्ले कारणान एकूच आवाज एकूच नाव म्हळ्यार मोदी सरकार आनी मोदी देशाचो परतून प्रधानमंत्री जावपाक जाय म्हूण आवाज आयकप. वेंचणूक आयोगान घालून दिल्ल्या नेम उमेदवारांनी लायल्या कुट्याळ्याक. त्या भायर उमेदवारी अर्ज करतना दिल्ल्या शपथपत्रांनी अर्दकुटी आनी चुकीची म्हायती दिल्ली आसता. एडीआर संस्थेन केल्ल्या उमेदवारांच्या एफिडेव्हिटांच्या पंचनाम्यात सगळ्यो गजाली उक्ताडार. वेंचणूक अधिकारी कसली स्क्रुटिनी करता काय म्हूण एडीआराचो प्रस्न. ज्या उमेदवारांचेर क्रिमिनल केसी आसात तांकां 3 दिसाळीं आनी चॅनलांनी ते केसीची माहिती जाहीर करप बंधनकारक केलां. तिवूय गजाल खंय उमेदवार पाळिनात. सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आयल्यात. म्हणजे एक जजमेंट आयलो 25 सप्टेंबर 2018 5 जजांचो तो बेंच आशिल्लो आनी तांणी क्लियरली सांगलां पेज 97-98 ऑफ दॅट जजमेंट की जो कोणी एक क्रिमिनल जर ऑर क्रिमिनल एंटिसिडेंट आशिल्लो म्हणजे केसीस आशिल्लो जर कॉन्टेस्ट करता जायत जाल्यार फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन टील 2 days बिफोर इलेक्शन पोलिंग डेट म्हणजे इन हे केसींत आतां 21 तारीख एप्रील 23 तारखेक आमचें इलेक्शन. तर आयच्यान अशें धरुया कारण अजून सुद्दां कोणेच हें घालूंक ना पेपराचेर हें घालूंक ना. सुप्रीम कोर्टान सांगलां क्लियरली की एटलिस्ट 3 इन्सर्शन्स 3 वेगळे दिसांनी प्रॉमिनंट पेपर्स इन द लोकॅलिटी हे हाजेर तांणी घालूंक जाय आनी टीव्हीचेरय घालूंक जाय म्हणून म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक चॅनल्स. दुसरें ते जर रिप्रेझेंट करतात पॉलिटिकल पार्टीज म्हणजे नॅशनल पार्टीज ऑर स्टेट पार्टीज आनी दे आर डिफायन्ड नॅशनल पार्टी खंयच्यो स्टेट पार्टी खंयच्यो म्हणटा त्यो तांणी तांच्यो स्वताच्यो ज्यो वेबसायट्स आसात ताजेर हें इन्फॉर्मेशन अपडेट करूंक जाय इलेक्शना पयलीं. एक्शन तातूंत तांणी बरोवना पूण हांवें हें चीफ इलेक्शन ऑफिसराक कळयलां हांगा गोंयांक आनीक ताणें म्हाका सांगलें तूं नॉर्थ गोवाचो कलेक्टराकूय धाड आनी सावथ गोवाच्या कलेक्टराक धाड आनी तांकांय हांवें मेल धाडल्या की बाबा हें अशें आसा आनी तुमी हाजेर एक्शन घेवंक जाय कित्याक ह्यो सुप्रीम कोर्टाच्यो गायडलायन अदरवायज इट कॅन बिकम अ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट. उमेदवारांची क्रिमिनल केसींची फाटभूंय मतदारां मुखार जाहीर करपा विशीं सुप्रीम कोर्टानूय सक्ती केल्ली आसा. मात परिस्थिती पळयल्यार उमेदवारी अर्ज आनी एफिडेव्हिटांची स्क्रुटिनी करतल्या वेंचणूक अधिकाऱ्याकूच ह्या गजालींचें पडून गेलां अशें दिसना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. काँग्रेसीक बहुमत मेळ्ळें जाल्यार प्रधानमंत्री राहुल गांधीच आसतलो हातूंत दुबाव ना. मात जर आघाडीच्या घटक पक्षांक घेवन सरकार करचें पडलें जाल्यार प्रधानमंत्री कोण तो आघाडीचे घटक पक्ष थारायतले. काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी आनंद शर्मान गोंयांत आयिल्ले कडेन हें वक्तव्य केलां. जेट एअरवेज ह्या इलेक्शनाची संद साधून केल्लें स्कॅम बोवाळांत बोवाळ. सुप्रीम कोर्टान ताची दखल घेवची म्हूण काँग्रेस मागता. गोंयांत खंय सगळ्या 5 सुवातींचेर काँग्रेस जिखता. Jet Airways Employees Association have petitioned. They have said something which is startling.
And going through that makes it very clear what has happened is scandalous. Collapse of Jet Airways now appears to be a big scam which was well thought out and being executed in the din of the elections so that nobody will ask questions. When there are other businesses which have been rescued by this government of cronies by restructuring 30,000-40,000 crore of debts, here there was much smaller in amount. I now smell and see that it is a big scam. The Supreme Court of India should take note. They should direct the registration of an FIR into this entire scandal. It needs to be reinvestigated and accountability fixed for destroying thousands of jobs, families, and also a criminal conspiracy from what the employees in the Pilots Association have come up with. Because these are elections, nobody has talked about it. Modi will not be the Prime Minister, BJP will be defeated. Congress will come with a very large number of seats, and the Congress and its allies will sit together how to form the next government. But who will win the Prime Minister? That the leaders will decide. Naturally, if the Congress party leads, there is no question. If the Congress is in the lead, our leader is Rahul Gandhi. But we believe in coalition. We'll decide. Let the election be over. It will depend on the numbers, because there is pre-election alliances and post-election coalition. So we will wait for that. You don't have to worry. This question was put to the Congress in 2004, when a far better Prime Minister of the BJP was in office, who was respected, amiable, charming, Atal Bihari Vajpayee. There is Atal Bihari Vajpayee and who from the opposition. But what happened? Vajpayee ji lost, Shining India lost, we won. Same thing will happen on 23rd. ईस्टर एग्स, ईस्टर बन्नीज. आयतारा संवसाराबरोबर गोंयच्याय क्रिस्तांवांनी मोठी उमेद आनी भक्तिभावान ईस्टर संडे मनयलो. गुड फ्रायडेक येशूक मोठे हाल आनी यातना दिवन खुर्सार चडिल्लो. 3 दिसां उपरांत ताणें पुनर्जन्म घेतलो ही ईस्टरा फाटली क्रिस्तांवांची धारणा. चर्चींनी मध्यान राती मिसा जाली आनी दर एकल्याक हॅपी ईस्टराची परबी दिली. With deep joy, we celebrate Easter, the great feast of the resurrection of our Lord Jesus. As we celebrate Easter, once again we are made to experience the great love of God our Father for us and His marvelous power in raising Jesus from the dead. I wish each one of you a truly joyful and grace-filled Easter season. श्रीलंकेत इस्टराच्या दिसा इगर्जी आनी हॉटेलांनी दहशतवादी हल्ले. कोलंबो आनी लागसारचे इगर्जी आनी हॉटेलांनी घडोवन हाडिल्ल्या ह्या बॉम्ब स्फोटांनी 200 वयर लोकांक मरण आयलां. 500 जखमी. आंकडो वाडत आसा. श्रीलंकेच्या पोलिसांनी खबरां संस्थांक दिल्या ते म्हायती प्रमाण 3 इगर्जी आनी 3 हॉटेलांनी हे स्फोट जाले. तातूंतल्यो 2 इगर्जी कोलंबो भायर. सकाळी सुमार 8:45 स्फोट जाले. हल्ल्याची कोणेच जबाबदारी घेतिल्ली ना. हे फाटभुंयेर खबरदारी म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान गोंयांत सेक्युरिटी एजन्सींची बसका घेतली. तो खंय आर्च बिशपा कडेन उलोवपाचो आसा. जो बॉम्ब हल्लो जालो
म्हणजे 3 चर्च आणि 4 हॉटेल्स म्हणजे आत्ता जे जाल्या त्या बद्दल आजच्या इस्टराच्या दिसा अशें जावप हांव खरोखरूच ताजो निशेध करता अशा ह्या भ्याड हल्ल्याचो. गोंयांतली चर्चीस आनी बाकीच्या संदर्भातली सेक्युरिटी हाच्या संदर्भात हांव आतांच म्हणजे सकाळी फॉलोअप घेतलो परत आतां ऑलरेडी DG हाजे कडेन उलयलां ह्या संदर्भात आनी सेक्युरिटी जी आहा चर्चीसच्या संदर्भातली ती एकदम टायट करपाक लायला ऑलरेडी. आमचे आर्च बिशप हांच्या कडेन हांव हाज्या उपरांत उलयतलों त्या बाकीच्या सगळ्या सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू आनी ह्या संदर्भात. In fact, patrolling has also been enhanced, and the field officers, they will be interacting with the church administration also, because ultimately the citizens will also have to be, active and see the surroundings of their buildings. Similarly, the hotel managements are also being sensitized that they should tighten the access control. All the luggage which is entering the hotel premises, that should be properly screened. So the criteria should be made more stringent. But to instill the sense of confidence, patrolling has already been enhanced. And at the same time, even our ETS flag marches are also being held, which will serve the purpose of election management also, but at the same time, anti-terrorist as an anti-terrorist. ह्या बुलेटिनांत सोंपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.